गोंयांत दोन बीजेपी काँग्रेस तुमी आतां म्हणटा फुडें इलेक्शनांत 40 मतदारसंघात तुमी देंवता. हय. जर अशी स्थिती जाली की तुमकां कोणाक तुमची सिटां येयल्या पूण कोणा वांगडा जर तुमकां रावन गव्हर्मेंट करपाची स्थिती जर निर्माण जाली तेन्ना तुमची कितें? ना आमी कोणा वांगडा सिटां दिवं. फाल्यां जर आमकां गोंयकारांनी ऑपोजिशनान बसयले जाल्यार आमी ऑपोजिशनान बसतले, कित्याक आमची आयडियोलॉजी आनी तेंची आयडियोलॉजी मॅच जायना. आनी एकदां जर आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज जाली जाल्यार आमकांच आयज रिस्पेक्ट आसा गोंयकारांक. आयज आमच्या क्रांतिकारी भुरग्यांक जो रिस्पेक्ट आसा तो रिस्पेक्ट आमी होगडान बसतले आनी आमकां लोक आमकां हांसतले, लोक आमचेर तुपतले. अक्षरशा हांकां गाळी मारता तशे लोक आमकां गाळी मारतले. आनी हांकां जशे शाप मारून हे आयज कितले जाण गेल्ले आहा मेल्ले आहा पळय तशें आमकां मरपाचें ना. आमकां रिस्पेक्टान मरपाक जाय आनी रिस्पेक्टान जगपाक जाय. सो आमी कोणा वांगडा वयचे ना, कोणाक सपोर्ट दिवचे ना, कोणाचो सपोर्ट घेवचे ना. प्रिपोल अलायन्स करपाची कोणा वांगडा? प्रिपोल अलायन्स हेच ना, कित्याक पोगो बील कोणाकूच मान्य ना. आनी ज्या लोकांनी गोंय विटला, गोंयकारांक आयज भिकारी करून उडयल्या पळय त्या पॉलिटिशना वांगडा वचपाचो प्रश्नच येना. तेकाच लागून आयज हो उजो म्हणटा जी क्रांती आहा पळय ती ह्या भुरग्यांच्या काळजांत पेटलेली आसा. आनी आमी ठाम आसा आनी आमकां खबर आसा ग्रावंडाचेर लोक आयज आमच्या वांगडा कितले आसा, अंडकरण कितें आसा, घराघरान आमकां कितें सपोर्ट आसा. आमकां खात्री आसा की आमी 2022 सरकार करतले म्हणल्यार करतले आनी आमी हेतून सामकेच ठाम आसा. आनी तेका लागून आमचे पॉलिसी मेकींग पासून काम चालू जाल्लें आसा, कित्याक आमकां रावपाचें ना. आनी की आमचो सरकार येतलो तेन्ना आमी पॉलिसी वी आर डॅम शुअर की बाबा हांगा आमचो सरकार जातलो आनी हे पॉलिसी आमची आसतली आनी ते लोकां फुड्यान आमी इलेक्शनाच्या 2 म्हयन्या पयलीं आमचो गोंयचो विजन डॉक्युमेंट लॉन्च करतले. साधारण कितले तुम्ही चिंतता विनिंग कॅन्डिडेट? विनिंग कॅन्डिडेट अशें हांव सांगूं शकना, पूण वी आर मेकिंग फॉर्मिंग अ गव्हर्मेंट. 21 तर 100% येतले. 21चे टेन्शन, कित्याक आयज आयच्या दिसा तुमकां जर सांगपाक गेल्यार 33 कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम आमचें चालू आहा. थोड्या म्युन्सिपालिटी एरियेन आमचें काम कमी जालां. तेजें रिजन फक्त रावल्लें म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक आमी इलेक्शन जायसर रावले, ते जाल्या उपरांत काम स्टार्ट करतले म्हणून. पूण रोखडेच लॉकडावन लागले, कोवीड येयलें आनी तेका लागून तें काम उरलें. पूण गेल्या विका पासून ते परते चालू जाल्ले आसा थंयचे एरिया. सो बाय ऑगस्ट एंड म्हटल्यार 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचें काम चालू जातलें. सो कितले जिखतले कितले ना ते गोंयकारांचेर आहा, पूण सरकार करपाक तरी गोंयकार आमकां असेंब्लीन धाडटले तें मात्र 100%. साखळे मतदारसंघात काम सुरू जाला. साखळे मतदारसंघानूय काम आमचें चालू जालें. 1 वीक जालो साखळे मतदारसंघान आमचें काम चालू जालां आनी तें चडूच नेटान चालू जाल्लें आहा. सो हे फुडें तें आनी नेटान चलतलें.